9वा वर्ल्ड आयुर्वेदा काँग्रेस एक्स्पो 8 ते 11 डिसेंबर या काळात गोंयांत जातलो अशी माहिती मुख्यमंत्री दोदो प्रमोद सावंत हांणी दिल्या। जाल्यार 11 डिसेंबराक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांच्या हस्तुकी 2 वरांचेर ऑल इंडिया इन्स्टिट्यूट ऑफ आयुर्वेदाचें उक्तावण जातलें। ताचे उपरांत 4.5 वरांचेर 9व्या वर्ल्ड आयुर्वेदा काँग्रेस एक्स्पोच्या समारोप सुवाळ्यात प्रधानमंत्री मुखेल सोयरे म्हूण हाजीर रावतले अशी माहिती प्रमोद सावंत हांणी दिली। आयुर्वेदा एक्स्पोक 1 लाख लोक हाजीर रावतले अशें तांणी ह्या वेळार सांगलें। म्हणजे प्रिपेरेशन ऑफ द वर्ल्ड आयुर्वेदा काँग्रेस वॅक हाच्या प्रिपेरेशना खातीर जे 8 तारखेच्यान 8, 9, 10, 11 4 दीस कला अकादमी आनी बाकीच्या कॅम्पसांनी गोंयांत जावपाचें आसा। ताच्या खातीर ऑनरेबल प्रायम मिनिस्टर नरेंद्र मोदीजी हे क्लोजिंग सेरेमनी खातीर गोंयांत येता आनी त्याच बरोबर आयुष हॉस्पिटलच्या ऑल इंडिया इन्स्टिट्यूट ऑफ आयुर्वेदा हाज्या गोवा कॅम्पस हाजें इनॉग्रेशन जे धारगळे पेडणे हांगासर जावपाचें आसा ताज्या ओपनिंग सेरेमनीक ऑनरेबल प्रायम मिनिस्टर नरेंद्र मोदीजी हे उपस्थित रावतले। ताजे प्रिपेरेशना खातीर आज हांगासर आशिल्ले। त्या खातीर पयली वर्ल्ड ऑल इंडिया इन्स्टिट्यूट ऑफ आयुर्वेदा गोवा कॅम्पस हाजे ओपनिंग 11 तारखे दीस दनपारां 2:30 वरांचेर 2 वरांचेर जातले आनी ताज्या उपरांत 4:30 वरांचेर वर्ल्ड आयुर्वेदा काँग्रेस एक्स्पो हाज्या क्लोजिंग सेरेमनी ऑनरेबल प्रायम मिनिस्टर उपस्थित रावतले। मोठ्या प्रमाणात पयलेच फावटी गोंयांत अशा पद्दतीचो 9th वर्ल्ड आयुर्वेदा एक्स्पो हो गोंयांत जाता। त्या दीस समेस्त गोंयकारांनी ह्या वर्ल्ड आयुर्वेद एक्स्पो फ्री ट्रिटमेंट फ्री ओपीडीज आसतल्यो त्या खातीर ट्रिटमेंट घेवपा खातीर 8 तारखेच्यान 11 तारखेपर्यंत जे आयुर्वेदा होमिओपॅथी युनानी सिद्ध एंड नॅचरोपॅथी ह्या सगळ्या पॅथींच्यो ओपीडीज फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल आसतल्यो। समेस्त गोंयकारांनी ह्या पॅथींतलो लाभ घेवपा खातीर हांगासर तेंच्यांनी उपस्थित रावचें आनी त्याच बरोबर ऑल इंडिया इन्स्टिट्यूट ऑफ आयुर्वेदा धारगळ हॉस्पिटल हे ऑलरेडी तेंच्यांनी ओपीडी थंयसर चालू केल्ली आसा आनी त्या ओपीडीच्या बरोबर थंयसर सगळे स्पेशलायज्ड डिविजन्स म्हणजे पंचकर्मा आसतली आनी आयुर्वेदांतली सगळी डिविजन्स तेंच्यांनी धारगळच्या हॉस्पिटलांत सुरवात केल्या। त्या खातीर फक्त पेडणे आनी धारगळ पुरतेच न्ही तर गोंयभरच्या ज्या ज्या लोकांक आपल्याक जेका आयुर्वेदाची ट्रिटमेंट घेवपाक जाय तांच्यांनी आपल्या ऑल इंडिया इन्स्टिट्यूट ऑफ आयुर्वेदा हॉस्पिटल धारगळे हांगासर वचून ट्रिटमेंट घेवपाक आसा।